हांगाच्या हे प्रायमरी हेल्थ सेंटरा शिवाय ह्याच्या ज्युरिस्डिक्शनान 4 रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरीज आसात. नेतुर्नी एक, कुळे एक आणि वाडे एक. नेतुर्नीच्या RMDचेर मेडिकल ऑफिसर पूर्ण वेळ आसा, वाडेय मेडिकल ऑफिसर पूर्ण आसा, कुळे मेडिकल ऑफिसर ना. हाचे कारण थंयसरलो पोस्ट लॅप्स जाल्लो आसा. आमच्या सरकारान तो पोस्ट रिवायवल करपाकूय फायल मूव केल्ली आसा आणि येणाऱ्या काळात रिवायवल पोस्ट जातकीर कुळे इंडिपेंडंट मेडिकल ऑफिसर मेळटलो. ह्या हेल्थ सेंटराच्या ज्युरिस्डिक्शनान 13 सब सेंटर आसात आणि 13 सब सेंटरां फंक्शनिंग आसात. स्पीकर सर, जेन्ना आमी म्हणटात की 6 डॉक्टर दिल्ले आसात, साधारण ते 4 डॉक्टर आसात आणि तांणी सांगिल्ले आसा ताच्या व्यतिरिक्त हे RMD डॉक्टर नात. हेच डॉक्टर सांग्यावेले EHCन आसात, तेच डॉक्टर सायमल्टेनियसली ह्यो RMD चलयतात, सब सेंटर चलयतात, जाणे करून केन्नाय गेले जर जायत एकच डॉक्टर आसा तो आसा. आणि हो डॉक्टर पसून स्पीकर सर, जे डॉक्टर टायमार येतात, हे डॉक्टराचे जे सायडीचे डॉक्टर्स आसतले, प्रायव्हेट प्रॅक्टिशनर्स आसात, एक वैद्य डॉक्टर म्हणून आसा, थी 200 पेशंट वतात. जर ह्या सांग्याच्या सरकारी इस्पितळान जे हातून प्रायमरी हेल्थ सेंटरान साधारण ते 10 एव्हरेज पेशंट येतात, हाची कारणां सोदून काडपाची चड गरज आसा. लोकांचो आरोग्य सुविधेचेर, सरकारी आरोग्य सुविधेचेर विश्वास नाशिल्ल्या कारणान ह्या लोकांक बुरदड घेवचो पडटा, प्रायव्हेट हॉस्पिटलान वचचें पडटा, प्रायव्हेट दोतोरा कडेन वचचें पडटा. म्हणून हांगा एक परिपूर्ण असो विभाग स्थापन करचो. हांगा पयलीं गायनेक डिलिव्हरी जाताल्यो, आयज डिलिव्हरी हांगा जायनात. गायनेक स्पेशलिस्ट हांगा नात. बाकीचे जे ऑर्थोपॅडिक आसात, हांगा एक्सरे युनिट आसा, पूण ऑर्थोपॅडिक ताका जो हे आसा ऑर्थोपॅडिक डॉक्टर ना. जर एक्सरे काढले जर जायत जाल्यार ताका खंय दुखणें आसा, खंय ताचो फ्रॅक्चर आसा हे सांगपी कोण मनीस ना, जाल्यार ह्यो सुविधा आमकां दिवनय ताचो फायदो कांय जायना. हाचे मुळे आयज हे आरोग्य तुमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर सांग्यार आसून नाशिल्ल्या भशेन जाता. ह्या खातीर परिपूर्ण अश्यो सांगे भागा भितर, सांगे तालुक्या भितर अशें एकूय हॉस्पिटल ना जे 45 ते 50 हजार लोकांची देखभाल करपा सारखे, आरोग्याच्यो सुविधा दिवपा सारखे आयज ना. हाच्या खातीर म्हजी माननीय मंत्र्या कडेन कळकळीची विनंती आसा. आज पर्यंत फाटल्या सरकारान ताचेर लक्ष दिलें ना जर जायत जाल्यार आयज हे खात्या खातीर एक 500 कोटीचो निधी हांगा मंजूर केल्लो आसा. म्हाका दिसता की सांग्यावेले आरोग्य केंद्र ताची प्रकृती सुधारपाची अत्यंत चड गरज आसा. त्या शिवाय हांगा जो हे आसा स्टाफ आसतलो, आमी पयर आमच्या माननीय मंत्र्यांचे OSD घेवन ताची पाहणी केली. पाहणी करता आसतना आमकां हे हॉस्पिटलान चडटा आसतना साधारण ते 18 स्टेप्स लागतात आणि ही स्टेप्स चडपा खातीर आनी कांय सुविधा ना. एखाद्या वेळ पाय मोडिल्लो जर कोणी पेशंट आसा जर जायत जाल्यार ताका उखलून व्हरचें पडटा, जाणटेल्याक उखलून व्हरचें पडटा. प्रश्न म्हणून म्हाका एकच आसा की माननीय मंत्र्यांनी हांगा प्रपोजल ना असो अशें हें दवरचें न्ही, तांणी स्वता जावन इनिशिएट करचें. हांव प्रश्न विचारपाचें सोडून म्हाका ज्यो कश्ट जातात त्या कष्टांतल्यान प्रश्न येतले, म्हणून जे पेशंटाक कष्ट जातात ताजेर म्हाका भाश्य करपाक जाय. स्पीकर सर, हाचे खातीर एक 5 मिनटां म्हाका दिवची. आमी जेन्ना पळय आरोग्याच्यो सुविधा म्हणटा आसतना थंय ती नितळसाण आसपाक जाय, क्लिनिनेस आसपाक जाय. हांगा तुमी पळयलें जर जायत एक वाळपयचो भुरगो थी सर्वंट म्हणून घालिल्लो आसा आणि तो डॉक्टराच्यांनी वेल्ल जाल्ल्या भशेन बरे ड्रेसां युनिफॉर्माचेर थंय बसता. आमी पळयतात की पेशंटाच्या ज्या बॅडीच्या पोंदाक 4-5 दिसाच्यो सुयो आणि बाकीचे रक्ताचे जे कॉटन आसात ते 4-5-6 दिसाचे आसात. हे माननीय मंत्र्याच्या OSDन पळयल्ले आसात. 5-6 दीस हे क्लिनिनेस जायना. हाच्या खातीर ती स्टिवर्डाची गरज आसा. हाच्या खातीर ती आमचे जे क्लिननेस आसतले, इको क्लीन स्टाफ आसतलो, हे सगळे थी परिपूर्ण करपाक जाय. कारण हो भाग जो आसा आज पर्यंत दुर्लक्षित आसा. हाचे मुळे सांग्या वेल्यान साधारण त्या GMCची ही जी वारी जाता 70-80 किलोमिटराची, ती माननीय मंत्र्यांनी ताजेर म्हाका आश्वासन दिवचें. हे हॉस्पिटल तुम्ही प्रपोजल तुम्ही तयार करपाचे. हे प्रपोजल आमदाराचे काम न्ही की प्रपोजल व्हरून दिवपाचे. हाच्या खातीर प्रपोजल ना म्हणून ह्या प्रश्ना कडेन दुर्लक्ष करचें न्हय. मंत्री स्पीकर सर, स्पीकर सर, ह्या लोकांक जर खरेंच कितें दुखता आसत जाल्यार ते चेहऱ्याचेर दिसूंक जाय. ते हांसतात, फकाणां करतात, दे आर डुईंग मॉकरी ऑफ द हाऊस.
स्पीकर सर हांव उत्तर दिता बाब सुभाष फळदेसायन सूचना केली त्या सूचनेशी हांवूय सहमत आसा. अच्छा, आरोग्य केंद्र हे ग्रामीण भागात आसा आणि त्यामुळे एका दिसात थंय सगळे स्पेशलिस्ट आसचे हे दिसाप हे स्वाभाविक आसा. सर जे ऑर्थोपेडिक सर्जन म्हटला तो ऑर्थोपेडिक सर्जन दिवपाचे आमचे प्रयत्न आसा. आम्ही ह्या वर्साच्या अखेरीक जे जीएमसीतले पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंट्स आसात जे अंदू पास आउट जातले तांकां आमी एका वर्सा खातीर सरकारी सेवेत घेवपाचें आमी ठरयलां आणि तसो कॉन्ट्रॅक्टूय जाल्लो आसा. ह्या वर्षाच्या अखेर पासून म्हणजे साधारण जून जुलैच्यान हे शक्य जातले हातून म्हाका दुबाव दिसना. स्पीकर सर, हाचे व्यतिरिक्त ती स्टीवर्ड्साची गरज आसा, पेशंट अटेंडंटाची गरज आसा. आयज जर कोणी ट्रान्सफर करपाचो आसता, पेशंट जीएमसीन व्हरपाचो आसा जर जायत, ताच्या बरोबर कोणी सर्वंट वता, वाटेर वतना ती आयवी घुसली किंवा बाकी कडेन ती स्लिप जाली, कितेंय जालें जर जायत जाल्यार ताका फर्स्ट एड म्हणून परत करपा खातीर कांयच ना. एक वेळार मडगांवच्यान किंवा रावणफोंडा वयल्यान परत सांग्यार वचून ती नर्स परत लायता आणि परत तो पेशंट अटेंडंट घेवन वता. हाच्या मदीं पेशंटाच्या जिविताक धोको आसा. म्हणूनच पेशंट अटेंडंट व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्टीवर्ड जाय, क्लिनिनेस स्टाफ जाय. आमच्या माननीय मंत्र्यांनी सांगिल्लें आसा की आमच्या गायनेकाचेर हे केलें ना. हांगा डिलिव्हरी जाताल्यो तश्यो ते डिलिव्हरी हांगा जावपाक जाय. गायनेक स्पेशलिस्ट जाय, ऑर्थोपेडिकय जाय. हे विभाग थंय परिपूर्ण आसपाक जाय ही आमची मागणी आसा. सर, ज्यो मागण्यो माननीय आमदारान केल्यात ताच्याशी हांवूय सहमत आसा. आमी गोवा मेडिकल कॉलेजात कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर आसतले पेशंट अटेंडंट आमी ह्या कामा खातीरच वापरतात. गेल्या काही दिसां पयलीं आयडी हॉस्पिटलांत हितूंतले 40 पेशंट अटेंडंट घाले, मागीर सांखळे घाले. आता येणाऱ्या काळात सगळ्या पीएचसीनी आणि सीएचसीनी आमी पेशंट अटेंडंटाची व्यवस्था करतले. श्री प्रमोद सावंत. स्पीकर सर, खरं म्हटल्यार गोयच्या आरोग्य व्यवस्थेत प्राथमिक आरोग्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आणि मागीर मेडिकल कॉलेज अशी जी व्यवस्था आसा, तर ह्या व्यवस्थेत आम्ही पळयता प्राथमिक आरोग्य केंद्रांनी आता आमच्याकडे ऑपरेशन थिएटर्स आसा किंवा बाकीची फॅसिलिटीज जी आसा, ज्या ज्या जाग्यार प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मोठ्या प्रमाणात ओटी ज्यो केल्ल्यो आसा त्यो युजान हाडपाक जाय. कम्युनिटी हेल्थ सेंटरांनी त्या पद्धतीची सोय दिवपाक जाय. म्हाका दिसता आरोग्य खात्यात अजून जी टप्प्याटप्प्यान ज्यो सोयी आसात, म्हणजे प्राथमिक आरोग्य केंद्र आसतले, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसतले, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसतले, त्या पद्धतीची अजूनही खंय तरी कमतरता ही जाणवता. सो दॅट आरोग्य मंत्र्यांनी लक्ष घालचें आणि आमच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र लेवलाचेर जी तेंच्यांनी सोय दिवपाक जाय त्या ठिकाणी आशिल्लो गायनेकोलॉजिस्ट आसतलो, त्या ठिकाणी आसतलो सर्जन आसतलो. कारण आमी प्रत्येक फावटी हे म्हणून उपकारचे ना पणजेच्यान दोतोर थंय कशे वयतले हेजो आमी विचार करपा जाना. तुमी अपॉइंटमेंट जी आसा ती थंयसर आमकां सर्जन, मेडिसीन आणि गायनेकोलॉजिस्ट हेची सोय करची. ना जाल्यार मोठ्या प्रमाणात थंय ज्यो ओटी ज्यो चालू केल्ली आसा ती ओटी जर कार्यान्वित जर जाली नासत, माझे तितकेच म्हणणे आसा की प्राथमिक आरोग्य केंद्रात असलेल्यो ओटी, ऑपरेशन थिएटर्स तेंच्यांनी जाता तितके बेगीन कार्यान्वित करपाक जाय. ना जाल्यार सरकाराचो इतको पयसो जो आसा हो वाया वयतलो. ते माननीय आरोग्य मंत्र्यान ते सांगचे. सर, स्पेशलिस्ट जाय, कन्सल्टंट जाय म्हणून सगळ्या पीएचसी आणि सीएचसीतसून मागणी येता. पण आरोग्य खात्याकडे इतले स्पेशलिस्ट आणि कन्सल्टंट ना ही वस्तुस्थिती आसा. आणि त्यामुळे आम्ही अंदू एक गोष्ट ठरयल्या की जे पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतात आणि जे अंदू पास आउट जातले आणि ज्यांचो एग्रीमेंट जाल्लो आसा सरकार कडेन, ज्या एग्रीमेंटच्या आधाराचेर 1 वर्ष ताणें काम ह्या राज्या खातीर करपाचें आसा, अशा सगळ्या दोतोरांक अंदू पोस्ट ग्रॅज्युएशन पूर्ण जातकीर आमी वेगळ्या वेगळ्या पीएचसीनी आणि सीएचसीनी घालतले. आणि ते जालें की साधारण जुलै म्हयन्याच्या दरम्यान सगळ्या ह्या हॉस्पिटलांनी आवश्यक दोतोर हे मेळटले अशें म्हाका हांव सांगूंक शकता. स्पीकर सर, नवीन हॉस्पिटलांत आसलेली ओटी जी आसा ही बेगिनात बेगीन कार्यान्वित जावपाक जाय. ना जाल्यार ती ओटी जी आसा परत तिका प्रॉब्लेम जावंक शकता. त्या खातीर माझी आरोग्य मंत्री कडेन रिक्वेस्ट आसा, ज्या ज्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरांनी ओटी आसा ही बेगिनात बेगीन तांच्यांनी सुरू करपाक जाय. श्री निलेश काब्राल. स्पीकर सर, म्हाका पयलें विचारपाक जाय, हांगा दोतोर आसा कितें हेंचे प्रेशर डावन जावपाचें आसा.
नाल्यार मातशें हाडून दवर म्हण स्पीकर सर वाडपाचो आतां हाडून दवर म्हणटा स्पीकर सर म्हाका विचारपाक जाय मंत्र्याक की जे सांगे हेल्थ सेंटर आसा थंय कुचड्या वयले दोतोर वयता म्हणजे पयलींच्या सरकारार हे सरकार जे आशिल्ले पयलींचे तेणे हे प्रोविजन करून आशिल्ले काय आतां कुचड्या वयले दोतोर जे कमी पडटा तर आसतना कुचड्या वयले दोतोर सांग्यार वयता म्हणजे हे सांगू सोदता की पयलीं जेन्ना हे दोतोर जाय पडटले हे पयलीं सरकारान घेवना आणि हे घेवना कारणान कुचड्या वयले दोतोर सांग्यार वयता हे आता दोतोर सांग्यार पोस्ट केल्ले आसा कुचड्या सेंटरांतले ते केन्ना कुचड्या परतून सांग्या वयल्यान सुटका करून केन्ना कुचड्या पावतले स्पीकर सर हांवें जेन्ना मंत्रीपदाचो ताबो घेतलो त्या वेळार हांवें सगळी PHC आनी CHC प्रवास करून पळयली आणि म्हजें एक लक्षात अशें आयलें की सांगे जे आरोग्य केंद्र आसा थंय हेल्थ ऑफिसरूच नासलो आणि जो कुडचडेचो हेल्थ ऑफिसर आसलो ताकाच एडिशनल चार्ज दिल्लो आणि त्यामुळे आम्ही पयलो निर्णय घेतलो की हेल्थ ऑफिसरांचे जे वेकंट पोस्ट आसात ते भरप आणि तातूंतसून आम्ही वेकंट पोस्ट भरले अनेक जणांची प्रमोशन जाली आणि त्या प्रमोशनामुळेच आता सांगेचेर जो एडिशनल चार्ज घेणारो हेल्थ ऑफिसर आसलो थंय पूर्ण वेळ हेल्थ ऑफिसर आता आसा स्पीकर सर ते हेल्थ ऑफिसर जाले सर पण स्पीकर सर आणि दुसरे म्हणजे दोतोर जे बाकीचे दोतोर जे मेडिकल पेशनर आसा ते देखून एडिशनल चार्ज सांगायचे आसा तांकां मग ते थोडे गोष्टी तुम्ही लक्षात पयलींच्या सरकार करून लागला आमचे सरकार ते प्रयत्न करता मान्य घेता पण बेगीन बेगीन करून घेवपाक जाय प्लस दुसरे गोष्ट जी आसा वालपयचे बी 70चे पळय भरलेले भुरगे ते टायमार कामां येना तेंचेय चौकशी करपाक जाय आतां सांग्यार सुभाषण जाल्या तशें कुचड्या तशेंच जाता तेंचे चौकशी करून तांकां एक तरी काडपाक जाय नाल्यार तांकां कितें तरी करपाक जाय ते प्रोबेशन पिरियड जे आसा ते सगळे येवन ते येता खंयचे जाय तेन्ना टायमार येता जाय तेन्ना वयता तेजें लक्ष ना तेंचें मातशें लक्ष घालून घेवचें आणि म्हाका मंत्र्यान सांगचें की कुचड्यार जे सांग्यार घातलेले आसा ते सांग्या वयले केन्ना रिलीज जातले बाकीचे दोतोर बिकॉज सर ह्या वर्षभरात आम्ही साधारण आरोग्य खात्यात 100 दोतोरांची नियुक्ती केल्या मोठ्या प्रमाणावर ह्या खात्यात दोतोरांचे पोस्ट वेकंट असले ह्या खात्यात भरणावळ जाल्ली ती पेशंट अटेंडंटाची दोतोरांची अपॉइंटमेंट जावंक ना दोतोर पोस्ट रिकामी असले नर्सिंगचे पोस्ट रिकामी असले हे सरकार येतकीर 100 पेक्षा जास्त दोतोर हेल्थांत पाविल्ले आसात आणि त्यामुळे त्या दोतोरांची प्लेसमेंट सगळ्या जाग्याचेर जाता आणि येणाऱ्या काळात खंयचोच पोस्ट तो रिकामी उरचो ना एडिशनल चार्ज उरचो ना याची काळजी सरकार घेतले स्पीकर सर कुडचड्यार धाडटा आसतना सांग्यावेले दोतोर धाडटा आसतना सांग्यार तुम्ही डॉक्टर दिवचे म्हाका आणि त्याच्या नंतर ट्रान्सफर करचे कारण कुडचड्यार एखादे वेळ डॉक्टर आसतले सांग्यावेले काढून परत कुडचड्यार घालपाचो प्रयत्न करनाकात तशें न्ही रिलीफ करून न्यू दोतोर घेवन करपाचें सभापती महोदय आमच्या सांगेच्या आमदारान सांगेच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रा संदर्भात जी सुचोवणी केल्ली आसा तेका म्हाजी एक सूचना आसा म्हाजी माननीय मंत्री महोदयाक ती म्हाजी अशी आसा की सांगेचे आरोग्य केंद्र हे मॉडेल म्हणून येवचें आमी आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान पयलींच सांगलां अर्थसंकल्पांत तांणी आश्वासन दिलां की नेत्रावळी हो आदर्श ग्राम करतले म्हणून तेन्ना सांगेचे आरोग्य केंद्र एक मॉडेल आरोग्य केंद्र म्हणून घेवचें आणि बाकीच्यो आमच्यो सगळ्यो सर्विसी थंय प्रोवायड करतना सुद्दां तेच्या बरोबर बाकीचे होलिस्टीक मेडिसिनच्यो सगळ्यो सुविधा थंय दिवच्यो म्हणजे आयुर्वेदीक आणि बाकीचे पळय होमिओपॅथीक आसा ते सुद्दां थंय करचे योगा फिटनेस सेंटर थंय करचे तेजें कारण म्हणजे शहरांतले प्रश्न येवन हांगा लोक बोब मारता पण गांवच्या लोकांचे जे प्रश्न आसा हे प्रश्न सोडोवपा कडेन हांगा अन्याय जाता सांगेच्या मनशाचो प्रश्न ज्या विधानसभेत चर्चेक येता आणि शारांतले प्रश्न घेवन हांगसर बोवाळ मारता सभापती महोदय म्हाका दिसता ही एक अत्यंत वायट अशी घडणूक आणि जे कितें आसा तुमी बोवाळ घेतले जाय जाल्यार मागीर मेंटल हॉस्पिटलूय काडुया जाय जाल्यार पण सांगेचे आरोग्य केंद्र आसा या आरोग्य केंद्रा संदर्भात होलिस्टीक मेडिसिन प्रोवायड करपाचें ह्या सगळ्यांना ते माननीय आरोग्य मंत्र्यांनी सांगचें स्पीकर सर जेन्ना आरोग्याच्यो सुविधा आणि ग्रामीण भाग म्हणून विशय येता त्या वेळार ह्या शासनान सदांच आरोग्याच्यो सुविधा ह्यो सगळ्या गांवांपर्यंत आणि तळाव्या मनशापर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न केला आणि तातूंतसूनच ह्या फावटी म्हणजे फाटल्या काळात जी हॉस्पिटलां ठराविक भागांतूच जाल्ली